जो सप्लाय येता पळय ताका कितलो प्रेशर डेवलप जाल्लो. प्रेशर डेवलप जाल्ल्या कारणान टाकी भरपा लेट जाता आनी थोडी आडमेळी ती देता की आमकां जर टाकी भरली लेट तितलो डिले इन सप्लाय एकल्याक दिले दुसऱ्याक नासता अशें करून तें हें जाल्ल्या कारणान प्रत्येक जाणां दिसता आपल्या पयलीं उरला. तो एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाता ते इन डिले इन सप्लाय आनी डिले इन हें उदका डिमांड वाडला निश्चित न्ही. तुमकांच खबर आसा न्ही फोंड्या कशें डेवलप जालां तें. पयलीं आमचें फोंड्या कितें आशिल्लें आतां फोंड्या कितें जालें. अवेलेबिलिटी पुरेपूर नासतना ती कन्स्ट्रक्शन वाडल्या कळ्ळें आतां ही आतांची घरां आहेत ती कमीत कमी 3-4 वर्सां पयलीं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लीं आसतलीं. तेन्ना उदकूच तशेंच एम्पल आसतालें म्हणून दिलें आसतलें. आतां कितें जालां एट प्रेझेंट कितें आयज प्रेझेंट डिमांड वाडलो. आतां आमी जेन्ना मागतले तेन्ना आमी रिस्ट्रिक्टेड सांगतले. आमी 100% दिता म्हूण सांगूच शकना. सो कितली टाकयो किंवा कितें आमी एक लोकां कडेन कितें प्रत्येकाना कडेन जर आपल्या ग्रावंड लेवलाचेर जर संप आसत जाल्यार सगळ्यांत बरें. ते केन्नाय जर उदक ना कितेंय ना एटलिस्ट ताका दुसरे कडल्यान हाडून घालपाक मेळटा. म्हणजे आमकां तळ्यान दुर्गावटान 6 म्हयने जाले उदकाचो खूब प्रॉब्लेम. 3-4 फावटी आमी हांगसर येयली पूण आमकां सांगलें करता जातलें अशेंच दिता. लास्ट टायम जनता दरबारान डॉक्टर प्रमोद सावंत येयल्लो तेन्ना तेणें त्या अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडलें आनी तांकां सांगलें हेंचें कितें तें पळया म्हणून. त्या दिसा आमकां 3 उदक येयलें. दुसरी 3 ते रातचे पर्यंत आशिल्लें आनी असो प्रेशर येयलो आनी दुसऱ्या दिसाय उदक येयलें. पूण आतां उदक येयना. आतां उदक येयलें जाल्यार न्ही सगळीं न्हीद पगडोवन आपली 3-4 उदक येयलें जाल्यार येयलें ना जाल्यार उदक येयना. आतां हो 6 म्हयने जाले प्रॉब्लेम तसोच आसा आनी आमी 2-3 वेळा हांगसर येवनूय गेली पूण आमकां उदकाचो खूब इश्यू जाता. आमचे आतां आमी एक 20-25 दीस पयलीं हांगा येवन गेल्ले. आमकां उदक म्हणटा आतां 5-6 म्हयने स्टार्ट जाला उदक म्हणटा तें येना. येता ते एक दीस सोडून सुद्दां येता ते उमेद रातचे 2-3 लोक बाबडे कशे जाणटेले कशे उदक भरपाचें रातचें उदक. मागीर आमी जनता दरबारान सीएमा मेळ्ळे. सीएमान सांगलें आमकां तांकां आपोवन हाडलें आनी विचारलें अशे प्रॉब्लेम आसा तुमी बाबा तांकां उदक मेळना कशें काय म्हणून. आनी ज्या दीस सीएमा मेळ्ळें त्या दीस सांजचें आमकां सगळ्याक उदक येयलें 2 दीस. जे 2च दीस येयलें आनी सीएमान सांग तांकां वॉर्निंग दिल्ली अशी. आतां ते कितें करता म्हाका कळना. येयल्ले दीस म्हणटा प्रेशर ना हांगसरलो प्रेशर ना थंय प्रेशर ना. आतां कितें त्या खंयच्यान प्रेशर खंयच्यान ना हें तुमी पयलीं इन्वेस्टिगेशन करूं जाय न्हू. खंयच्यान बाबा प्रेशर येवन तो आतां डायवर्ट जाता कशें आतां आमकां कांय खबर ना ते कितें करते. हेच वर्सां जालें हें प्रॉब्लेम. इतलीं वर्सां जालें आमकां केन्नाच प्रॉब्लेम जावं नाशिल्लो. हे फर्स्ट टायम आतां 5 म्हयने जाले हो 6वो म्हयनो. पयली गजाल आमकां फोंडेकारांक सद्या आमी फेस करता सगळ्या वाठारांत वता तें उदकाचो शॉर्टेज. कित्याक जाता हें आमकां कळना. आयज तळ्यान ते तांचे थोड्यांचे दोळे पळयता म्हणटा जागरणां करून करून आमी जाम जाले म्हणटा. कितें आसा आमी अंडरस्टँड करता बिल्डिंगो वाडटा पॉप्युलेशन वाडटा उदकाची कमी जाता पूण मे म्हयनो पर्यंत समजूं शकताले. मे म्हयनो पर्यंत जेन्ना आमी येताले तेन्ना सांगताले फुडल्या म्हयन्यान येतले जुनाच्यान येतले ते आमी अंडरस्टँड केले. आज जून जुलय सोंपलो तरी पूण उदकाची परिस्थिती कित्याक काय म्हणत जाल्यार फक्त काणयो हे एस्टिमेट गेल्या म्हणटा गेले जाल्यार आमकां डिटेल दिया आमी हाडटा म्हटले. एस्टिमेट प्रिपेर करपाक हांवें पळयलें एका एरियेन एस्टिमेट प्रिपेर करपाक तांकां 3 म्हयने लागता अजून करूच ना. दिले जाल्यार गेले जाल्यार आमकां दिया आनी आमी हाडटा. बरें थंय एक बुस्टर पंप आसा तो 3 म्हयने जाले 3 वर्सां जाली तो बंद आसा. 5 वर्सां जाली बंद. हो ऑपरेशनाक एक जाल्यार काम चालू जाता तांचें उदक सॉल्व ते मान्य करता ते आयज करता म्हणटा ते. हे तांचे इंजिनियरांकूच खबर ना थंय बुस्टर पंप आहा. आतां तुमीच आशिल्ले थंय ते परिस्थिती पळयल्यार तांकां खबर ना ते हय आसा लोकांनी खबर आसा म्हणून आमी ते भोंवले. आमी आतां टॅक्निकल पर्सन जावपाक लागले. आमकां आतां खंय भोंवून आमकां कळटा खंय बुस्टर पंप आहा खंयची लायन फॉल्ट आहा खंयची मेन लायन खंयची वायट लायन हें आमकां कळपाक लागलां. आतां हें कित्याक जाता हे ते काम करिना म्हणून आमी फिल्डार सगळे देंवलेले आसा. ही परिस्थिती उदकाची अवेलेबिलिटी पळयनासतना कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिता व्हडली बिल्डींग आसा तेजो कितें परिणाम जाता ना. वॉटर अवेलेबिलिटी पळोवनूच लायसन दिवपा जाय न्ही. वॉटर अवेलेबिलिटी ते म्हणटा ते वॉटर अवेलेबल आसा जाल्यार तो बुस्टर पंप थंय आशिल्लो तो कित्याक बंद आसा. तेन्ना आमी विचारलें ते तांकां बुस्टर पंप आसा काय म्हणून ते विचारता. मागीर तांणी फायंड आउट केलें आसा म्हणटा ते आतां रिपेर करता म्हणटा. हें तांचें काम न्ही. हें आमी सांगपाची गरज नाशिल्ली. हें तांणी करपाची गरज आसा. हे ते काम करिना म्हणून हो लोकांक हो फेस करचो पडटा.
सरकार म्हणजे कोण तरी मंत्री हांगा येवन काम करूंक शकना न्ही, ह्या अधिकाऱ्यांनी काम करपाची गरज आसा. चीफ इंजिनियराक हांगा फिल्डार येवचें पडटा, ही परिस्थिती जाल्या. कित्याक सकयल्या लेवलचेर काम जायना. लोकांक कितें आसा, एक दीस कोणूय समजूंक शकता. आमी मागता अल्टरनेट डेज तरी उदक दिया म्हणून. आमी आमचें सरकार इतलें बरें काम करता, अच्छे दिन आसा, सगळ्यांक बरें आसा. हांगा ह्या उदका खातीरूच आमकां इतली वायट अनुभव आयला ह्या लोकांक सगळ्यांक. आतां हे तळ्यातले लोक प्रत्येक दिसा आमकां लोकां बरोबर येवचें पडटा. आयज ह्या एरियेंतले, फाल्यां दुसऱ्या एरियेंतले, थंय शांतीनगरान. आतां आमी थंय आसतना पयल्या बाजारांतले लोक आयले, ते म्हणटा आमकांय उदक ना. प्रत्येक एरियेक उदक ना. खडपावनार गेलो, खडपावनार उदक ना. उदक ना कित्याक, कितें चल्लां, डिपार्टमेंट खंय काम करता ऑफिसर, हें आमकां पळोवपा जाय. ना जाल्यार आतां आमी ठरयलां सोमार दीस जशें एका एरियेन ताणें सांगलां आमकां अल्टिमेटम दिला, आयतार पर्यंत येतले सपना पार्क. थंय येवना, मंगळारा, सोमारा ह्या सगळ्या वाठाराचे सगळे फोंडेकार आमी हांगा येवन बसतले जो पर्यंत उदकाचो विशय सॉल्व जायना. मिनिस्टरान तांकां डायरेक्शन दिलां कित्याक इश्यू आसा तो आमकां रिजॉल्व कर म्हणून. ते म्हणटा सगळें सारकें आहा म्हणटा. आतां नाल्यार आमी 5-6 जाण डेलिगेशन घेवन आमी मिनिस्टराकूय मेळटले, आमी चीफ इंजिनियराकूय मेळटले. आनी हो उदकाचो सगळ्या एरियेंतले 2-2 जाण एकठांय जातले, सगळ्यांक घेवन आमी वतले आनी मिनिस्टरा कडेन आमी भेट घेतले. सरकार तुमचें आसतना तुमकांच रस्त्यार येवचें पडटा, हें तुमकां बरें दिसता काय कितें दिसता म्हणटा विचार केलो जाल्यार? हय, सरकार म्हणजे गव्हर्मेंट हांगा काम करूंक शकना, पूण मुख्यमंत्री हांगा येवन काम करपाना. मुख्यमंत्र्याचें क्लियर डायरेक्शन आसा, उदक म्हणटा तें सगळ्यांक पावपा जाय. मुख्यमंत्री जें काम करता, आमचे PWDचो वॉटर सप्लाय मंत्री ते काम करता, ते सतत त्या लोकां बरोबर आसता. तो विशय जर आमी जर मुख्यमंत्र्याक सांगत जाल्यार मुख्यमंत्री तांकां इमिजिएटली डायरेक्शन दिता. कोण अधिकारी काम करना जाल्यार ताणें सांगलां आपूण स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून. मुख्यमंत्री सरकार हातून बरें काम करता, फक्त हे अधिकारी जे कोण बसल्या पळय ते खंय तरी कमी पडटा अशें आमकां दिसता.